पणजी महापालिका वेंचणुकेन चडशे भाजपाचेच कार्यकर्ते एकामेका विरोधांत अंदू वेंचणुकेक आसात. महापालिकेच्या 21 वॉर्डांतूय तीच स्थिती आसा. गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराचो खाजगी सचीव शैलेश उगाडेकर हाची चली वैष्णवी उगाडेकार महानगरपालिका वेंचणुकेक उमेदवार म्हूण रावल्या. तिच्या विरोधांत 2 आदले नगरसेवक आनी 1 मेळून वट्ट 3 जाण वेंचणुकेक रावल्यात. महानगरपालिकेच्या ह्या वॉर्डांत कसलीच उदरगत जावंक नाशिल्ल्यान लोकांनी आपणाक वेंचणुकेक उबे रावपाची विनवणी केली. लोकांनी वेंचून दिल्लो नगरसेवक हो लोकांक सतावपी समस्या सुटावे करपा खातीर आसता आनी ह्या वॉर्डांतल्या लोकांची कसलीच कामां फाटले फावट सत्तेंत आसून पासून जावंक ना. वॉर्डांत उदरगतय जाल्ली ना अशें 21 वॉर्डांत वेंचणुकेक उमेदवार म्हूण राविल्ले वैष्णवी उगाडेकर म्हणटा. वॉर्ड नंबर 21 हांगासर इलेक्शनाक उबें रावला. इलेक्शनाक कित्याक उबें रावला हेजो प्रश्न समज म्हाका केलो जाल्यार इट वॉज व्हेरी अनएक्सपेक्टेड. सगळ्या लोकांक अशें दिसलें आमच्या वॉर्डांतले की 5 वर्सां तितको प्रोग्रेस जावना जो तेंच्यांनी एक्सपेक्ट केल्लो. एंड दे वर लायक व्हेरी सपोर्टीव टुवर्ड्स मी की तूं फुडें सर तुजे कडेन जातलें करपाक. आनी तांकां म्हजेर विश्वास आसलो, म्हज्या फॅमिलीकूच न्हू ते सगळ्याच लोकांक. सो म्हाका दिसलें की वाय नॉट. जर हांवें ऑलरेडी एक सोशल कॉजाक हांव काम केलेलें आसा हेज्या आदीं जाल्यार सोसायटीक सर्व करपाक समज म्हाका चान्स मेळटा ओवरऑल जाल्यार वाय नॉट. जाल्यार तुमी कॅम्पेनींग भोंवता सो लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? लोकांक कितें कितें प्रॉब्लम्स आसा? लोक कितें कितें सांगता तुमकां? लोकांचो रिस्पॉन्स हांव आनी कॅम्पेनिंगाक फक्त म्हजे बाबा आनी एक 2 जाणां भोंवतात बिकॉज कोवीड टायम आसा आनी इवन गायडलायन्सीचेर ना जाल्यार आमी कमी ग्रुपार भोंवतात सो दॅट लोकांक प्रॉब्लेम जावपाक नाका. आनी लोकांचो रिस्पॉन्स कितें काय म्हटल्यार एक तेंच्या लोकांक खूब म्हणजे लोक हाल्लेले आसा की 5 वर्सां खरेंच कांय जावना डेवलपमेंट म्हणत जाल्यार. म्हाज्या हिसपान समज आमी डेवलपमेंटाचे बद्दल उलयता जाल्यार फक्त झाडां कापप हें डेवलपमेंट न्ही वर्साचे 12 म्हयने. बिसायड्स दॅट डेवलपमेंटाक खूब व्हडलो एक शब्द आसा आनी खूब व्हडलो मिनींग आसा. एक धाकटोसो इन्सिडंट शेअर करता. सो मनोहर भाईक एकदां न्ही प्रश्न केलो खंय तरी की डेवलपमेंट म्हणजे कितें. तितून म्हाका खूब शिकपाक मेळ्ळें म्हणून सांगता की डेवलपमेंट म्हणजे कितें म्हणना फुडें तो म्हणपाक लागलो सेकंड टायम जो पॉयंट आसलो पळय आन्सराचो तो म्हणपाक लागलो की डेवलपमेंट म्हणजे रोड ब्रीज बांदप हेका डेवलपमेंट म्हणटा. बट तांचो जो फर्स्ट पॉयंट आसलो तो खूब म्हणजे इफेक्टीव आसलो. ते म्हणपाक लागले डेवलपमेंट म्हणजे समज म्हाज्या शेजाऱ्याक कोणागेर समज शीत शिजता जाल्यार तेज्या नेक्स्ट घरान पेज शिजपाक जाय. तेज्या घरान आनी कितें सगळ्यांच्या घरान जेवण शिजपाक जाय हो मेजर डेवलपमेंट म्हणपाक लागले कम्युनिटी वायज. आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्युमन डेवलपमेंट म्हणजे मनशाची उदरगत हेकाच फर्स्ट डेवलपमेंट म्हणटात. हे रोड्स बी बाकीचे जातलेच हे म्हाज्या वाठारांत जाल्यार जावकूय ना. आजून पर्यंत एकूय रोड असो म्हणजे फूल पळयत जाल्यार एक सारको केलेलो ना. खुबशी रिटेनिंग वॉल्स आसा. आमी 2021 रावतात आजुनूय लोकांक टॉयलेट फेसिलिटीज ना. कॉमन टॉयलेट्स यूज करतात आनी कोविडाच्या टायमान एक कॉमन टॉयलेट यूज करप म्हणजे कितके अनहायजेनीक ते तुमी चिंतू शकता. उदकूय ना. एकामेकांगेर शेजाऱ्यांगेर येवन उदक भरतात. आमी 2021 रावतात आजुनूय जग कितके फाटल्यान उरला. बींग पेंजीम सिटी म्हाका सांगपाक खूब लज दिसता. सो म्हाका खुबशीं कामां हाजी लोकांची करपाक जाय. आजुनूय लोकांकडेन घरा वयतलें म्हटल्यार एक सादी वाट ना. मातयेंतल्यान चलना. पावसान तांची कितें हालत जाता आसतली पळय ते पळयत जाल्यार आनी सामकें मिजरेबल. सो खूब डेवलपमेंट खूब कितें गजाली आहा. म्हाज्या वॉर्डान एक गव्हर्मेंट जागो असो खूब आसा बट एक गार्डन ना. एक भुरग्यांक खेळपा खातीर सारकें धड जागो ना. सो एक क्लब हावस एक गार्डन हें करपाक म्हणजे मनशाची इच्छा आसत न्ही जाल्यार कितेंय करपाक शकता. पण म्हणटा तसलें उदय हांव करून घेतलें. आय विल मेक शुअर की यू नो पीपल आर व्हेरी हॅप्पी वीथ मी. हांव बिलीव करता मनोहर भाई बिलीव करतालो की आनी म्हजे बाबाय बिलीव करता हितून की कॉर्पोरेटर हो पोस्ट आसा पळय तो मिरोवपाक न्ही. कॉर्पोरेटराचो जर आमी मिनींग पळयलो इट्स अ पब्लीक सर्वंट. तुका अशें कितें दिसता की अर्जंट बेसिसार जे इश्यूज सॉल्व जाल्ले जावपाक जाय अशें तुज्या वॉर्डान? अर्जंट बेसिसाचेर म्हणीत जाल्यार फर्स्ट गार्बेज इशू हांव हायलायट करतलें. लायक प्रॉपर लोक गार्बेज कलेक्शन ना जायना मेन म्हटल्यार आनी लोक हांगा थंय डंप करतात. आतां म्हाज्याच वाड्यान 2 प्लेस अशें जाल्यार डंप करतात. आतां हांगासर पयलें दीस इज माय हावस जाल्यार हांगासर लोक डंप करतात कितके फावटी सांगलें जाल्यार. म्हणजे स्ट्रिक्टली ताजेर कांय एक्शन घेतली गेली ना की एक डस्टबिन्स दवरले प्रोवायड करपाक शकता ऑर नोटीस मारूं शकता फायन मारूं शकता लोकांक ऑर लोकांक ते अवेअर करूं शकता. एक अवेरनस प्रोग्राम करून सगळ्यांक अवेअर करूं शकता. तर तशें कांयच जालेलें ना. तूं कोणाकूय म्हज्या वाड्यान विचारलें जाल्यार गार्बेज मॅनेजमेंट इज झिरो. बिसायड्स दॅट आतां हालींच म्हाका दिसता लास्ट म्हयन्यान हांगासर एक टँक आशिल्ली जी ओवरफ्लो जावन वताली आनी त्या बायलेन खूब कंप्लेन केली बट कांय जालें ना ताजेर.
ओके लास्टाक म्हज्या बापान म्हणजे मनी अरेंज करून आमी ते करून घेतले काम फास्ट विदीन 1 or 2 days आमी करून घेतले. बिसायड द स्किम्स आतां स्किम्स म्हणीत जाल्यार जाणटी लोकां अशीं आसा एज पण तेंचे कडेन वचूंक जायना न्ही परत ऑफिसांनी आनी फायंड आवट करूंक जायना की बॅक तिंकां एक प्रॉपर अवेरनस तिंकां सांगपाक जाय की हांव तेंचे कडसून फॉर्म बाबा कसलोय स्कीम ते फॉर्म हाडले भरून घेतले आनी तेचे फॉलोअप करून तेंकां तेंचे ते 2,000 मेळटा ते दिले ते जाली ना. बिसायड्स दीस हेल्थ इमर्जन्सी म्हणजे एक हेल्थाचेर येतात केन्ना केन्ना हेल्थ इमर्जन्सी येतात लोकांक थंयूय एक बरो व्हडल्या प्रकारे हेल्प केलो असो दिसूना पळोवपाक.